29, page number 15. 829, page number 15. Sorves por camundiran, anutan bitur surya. Diso eso amche por beso, dove trut surgavia. Soram cetare dai boru, sotto sanula surya. Kushin corona chikaza, deva vorrik moiva, nirondori dunya. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव कृपेन बोलवली सांज आवडटा तुका बेतून कृपादी आनी सगळ्या बाबडनो तुमकां मागीर मोगाचो करीता हांव आयज आंकवार मारीच्या जल्माची परबी सात बाबाचे आनी बुद्धाचे आनी पवित्र आत्म्याची नावे सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोबे आसू. प्रितीवंत भावा भयणीनो व्हडा भोगतीन भावार्थान आनी संतोशान भरून आयज बागयोंत आंकवार मारेच्या जल्माची परब संबरूंक आमी एकठांय जाल्या. आयच्या परबेक तयारी करतना आमचेशी राव ह्या विशयाचेर गवळीक विशयाचेर आदारून एक दीस आमचे गवळीक बापान आपल्या गवळीक चिटीन दिल्लो संदेश नियाळून आनी ताणें दिल्ली दिशा आपणावूंक आमी प्रयत्न केला. हीच गवळीक चिटीचेर आदारून आयचे परबेचो विशय विचून काडला. तुजो खोल अनुभव करून तुजी उर्बिवंत गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव. जाणें जेजूक अणभवला ताच्या जिवितान आदले भाशेन उरोंक ना, पूण तें आपल्या जिवितान नसरूंक जेजून उर्बी गोवाय दिता. हीच गोवाय पवित्र पुस्तकान आमकां दिता. बागयोंत आंकवार मारेच्या जेजूचो खोल अणभव घेवन ताची उर्बिवंत गोवाय जावंक ती जियेली. तेच विनोनेन ताणें घेतलोली असली जेजूचो खोल अणभव बरोवन ताची उर्बिवंत संतोशभरीत आनी काळजीदार गोवाय करूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागुया. हे पवित्र मिसाचे समोदोतेन कोतकोत्यान मागुया. बाबडनो आयज आंकवार मारीच्या जल्माचो दीस मनयता आसतना आयज ही मिसाची मादळ करतल्या सगळ्या आमच्या बायलां आनी आवयां खातीर मागुया. आंकवार मारी भाशेन ती आवय जावंक आनी ताणें आपणाक दिल्ली जबाबदारी मानून घेवंक आमी तेरे भाशेन वस्तुऱ्यांक मान दिवंक आनी वस्तुऱ्यां वरवीं आमकां मेळटा ते बरेपणा वरवीं देवाची तुस करूंक आमचे आवयांचो उरगास करून हे मिसान भक्तीन वांटो घेवन मागुया. आनी जायती पावटी देवाची खुशी म्हजी सवय म्हज्या वावरान म्हज्या जिवितान करूंक आमी चुकल्या. हे वेळार काळ संतान दूख धरून देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पदकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सुरून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोगून अपराध ह्या पासत मागीर चलात सांगवार मारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Sumia kaklutku, Sumia kaklutku, Krista kaklutku, kaklutku, kaklutku. Krista kaklutkur, kaklutkur, kaklutkur. Sumia kaklutkur, Sumia kaklutkur. Mój Mateva usurgi, ani shanti kancha istrasom sari, surves moralina surgi charaya, surput vida deva baba, ami tuka namaskar kurtam, ami tuka dilvastam. Tuja Durmai Mava Plasot Ami Tukai Vakanta Sumya Jesus Christa Apacha Eglas Buddha Sumya Чишили tu samsaraci papkatai Amci kagutkor Tu bapacha uzak postai Amci magna agunga Kita povitrak piasangami Papaci mój większy Jezu Chrysta, jak los tu powił, jak los tu wyszło, jak los tu pormieszło. Amen. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा आमच्या सोंडरा मनशा स्वयं दिवचे खातीर ओगणीत साणवायन मोगान बागुनाक वार मारीक तुवें जल्माक हाडली हो दिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान समोर विताव तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावातान बरवशान मोगान वाडून वचून तुजी कृपा दी म्हण मागता हे आमी मागता आमच्या सुम्या शब्दा वरवीं तो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जो चियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना
मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेली वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता, जुदाच्या कुलामध्ये तूं भोव ल्हान. तोरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो ओरूम न्हूय आतांचो पूण भोव पुर्विल्या कालांचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी फुड्यान सोर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलेलो जोमो इस्रायलाच्या पुतांदुवाच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सोर्वेस्पोराचे पोतवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो. आनी तीं भिरांती विणे रावतलीं, कित्याक तेन्ना तावन ताची पोतवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पुर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवोर जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. Salves por la Sogli Monoya. Salves por la Tuja doyal makacir patyunasa Tuja darana sutlamunu Anun burisa machikalis Sabab Solves por la Sorves poran makamukta koilo Tachika tiraw taga Kayo na kaita Bhavata sorves porachanavan Stotrasu kita kaita Sabab Solves por asove Awarudan murkata उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah
आसूं तुमचे सोवेरे आसूं मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची सुवर्तमान उइमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवयक मारीक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदीं ती पवित्र आत्म्याचे उदेशी गोरबे सालोली मेळ्ळी तिचे पतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशीं येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान आसा तो गर्भ तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं तिका जेजू म्हूण नांव दवरतली कित्याक तो आपले पोरची पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार चली गोरबी जातली आनी तिका एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें जेजू क्रिस्ताची सुवर्तमाने Vagani tuga Krista म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो तरणाट्यानो भाव भयणीनो आयज की पवित्र सभा मारीच्या जल्माची परब मनयता आनी मारीची परब आमी मनयता आनी आमी खुशाल जाता कित्याक खुशाल जाता मारीचे जल्माची परब म्हणल्यार आमच्या आवयची परब आमच्या आवयचो जल्म पूण भावनो फुडें तुमी म्हज्या दाव्याक पयलें आसतली जायत्या फुलांनी आमी सायबीण मायची मुर्ती नेटयल्ली आसा आनी वलांकनी म्हूण आयज करी भाशेन तामिळनाडू हांगासर हें व्हडलें दबाज्यान फेस्त करून वलांकनी ह्या गांवांत दिसती पडलेली ते दिसण्याचें गोडे उडगास करता भावनो आजोर अशें न्हय आयज जाय ती सायबिणीक फुलां घातली म्हणल्यार सायबीण देव अशें न्हय जायते आमचे मदीं गैरसमज आसात जाय जाण चिंतात सायबिणी फुलां घालप सायबिणी धूप घालप सायबिणी वाती पेटोवप म्हणल्यार सायबीण एक देव न्हय सायबीण एक देवाची रचना पूण एक व्हडल्या मानानची वस्तुरी कित्याक ते आमी फुडें नियाळ कोत्तले हांव भावनो पयलीं म्हज्या मनान येता तें म्हणल्यार एक वस्तुरी एक आवय एक बायल समाजान घरान आसप म्हणल्यार एक देवाचें देणें एक बरी बायल आसप एक बरी आवय आसप म्हणल्यार भुरग्याचो फुडार भावनो हे वेळार म्हाका उडगास येता अशेंच एका बायलेचो हे बायलेचें नांव नॅन्सी बायलेचें नांव कितें म्हणलां नॅन्सी हांव नकळो कोण आसा जाल्यार आमचे मदें नॅन्सीगेर सुमार 7 भुरगीं आनी नॅन्सीच्या घरकाराचें नांव सामेल आनी नॅन्सी हांगेर 7 भुरगीं इतली गिरेस्ती हो एक भुरगो जल्मलो 1847 ह्या वर्साक आनी हो भुरगो इस्कॉलान सदांच न्हू इस्कॉलान कितें करतात इस्कॉलान केन्ना तर भुरग्यांची जमातीक आपयले आवय बापायक तर आपयली जाल्यार चडशे दादले आगो तूंच वच म्हूण चडशे बायलांक धाडटात आनी अशींच एका दिसाक नॅन्सीक
इस्कॉलान वचचें पडलें आनी इस्कॉलान नॅन्सीक दिसलें कितें तरी व्हडलें कंप्लेन आसतलें हे भुरग्यान कितें तरी केलें आसतलें खोटेपण आनी वचत जाल्यार व्हडलें कंप्लेन कितें कंप्लेन नॅन्सी सवें टिचरीन सांगलें ओ भुरगो इस्कॉलाक कित्याक उपकारो ना आनी हे भुरग्याक हांगासर बांक तापोवन दवरूंक कांय फायदो ना म्हणटकूच ह्या भुरग्याक घे आनी फाल्यां तान इस्कॉलाक धाडिनाकाय अशें हे नॅन्सीन टिचरे कडल्यान आयकलें आनी हें आयकोन नॅन्सी खरें दूख भोगलें म्हजो पूत ह्या इस्कॉलान उपकारो ना म्हजो पूत ह्या इस्कॉलान कित्याकूच उपकार ना तसलो पूत नॅन्सीन हे पुताक घेतलो आनी गेली तेन्ना ह्या ल्हान भुरग्यान मामीक विचारलें मामी टिचरान कितें सांगलें आनी मामीक बरें दूख भोगलें टिचरीन कितें सांगलें तें पूण परतें जाल्यार नॅन्सीन दुसरेंच कितें सांगलें नॅन्सीन ह्या ल्हान भुरग्याक वेंगेन धरलो आनी सांगलें बाबा म्हण लागली तूं हुशार भुरगो तुजे इतलो हुशार भुरगो क्लासीन कोण ना टिचरीन सांगलां तुका शिकोवपाक लागून टिचरी कडेन जायना देखून टिचरीन सांगलां तुका बरी टिचर शिकोवंक म्हळ्यार हांवूच पूण बाबा फाल्यां तावन तुका हांव घरा लागीं शिकयतली हांव तुका घरा लागीं शिकयतली तुजे टिचरीक तुजे लागीं शिकोवंक जायना यू सो स्मार्ट तूं व्हडलो मनीस तुजे इतलो हुशार भुरगो ना आनी मामीन नॅन्सीन त्या दिसा तावन ह्या ल्हान भुरग्याक शिकोवंक सुरू केलें मामीन कडेन दूख जालें आसतलें सगळ्या भुरग्यांक इस्कॉल आसा पूण म्हज्या भुरग्याक इस्कॉल ना कोणे आवयक आपले भुरगीं केन्नाच जोड न्हय खंयची आवयक हांवें जाय ते आवयन दुखां गळयतात तांकां पयल्यात पूण हांवें पयलीं जाय ते आवयांक आपलीं भुरगीं जोड न्हय ती मोनी जावं ती तोटी जावं ती बेरी जावं ती पिशी जावं कसली जावं पूण आवयक आपलीं भुरगीं जोड न्हय तशें नॅन्सीक आपलो 7वो भुरगो जोड जालो ना देखून नॅन्सीन आपल्या घरा ह्या भुरग्याक शिकोवंक सुरू केलें नॅन्सीन कितें शिकयलें ह्या भुरग्याक दिवसाणां आनी देवान पयलें देवाचो मोग शिकयलो नॅन्सी ही वस्तोरी बायबल वाचपी घरांत तेस मागणें करपी नॅन्सी कडेन एक भावाताची वस्तोरी देखून ह्या भुरग्याक तिणें मानून घेतलो आनी आयज हो भुरगो वर्ल्ड फेमस हो इस्कॉलान कित्याक उपकार नासलो तो भुरगो वर्ल्ड फेमस जालो आनी ताणें सुमार 1000 इन्वेन्शन डिस्कवरीज केल्यो आनी व्हडलो सायंटिस्ट जालो ह्या भुरग्याचें नांव थॉमस आल्वा एडिसन द वर्ल्ड मोस्ट टॉप सायंटिस्ट इवन अ बल्ब ही लायट आमी पळयता एक बोटो कित्याक उपकारना म्हूण घरांत हाडलेलो डायनमो जायत्यो वस्तू ह्या थॉमस आल्वा एडिसन ह्या भुरग्यान ल्हानूच आसतना रिसर्च करूंक लागलो पण भयणो एक आवयचो हात एक बरी आवय भुरग्यांक मेळप म्हणल्यार तांचो फुडार जशें हांवें सुरवातेक म्हणलां ते भशेन पावणो आयचे ह्या पोरवे विशीं नियाळ करुया खंयचीं भुरगीं अनाथ जाल्लीं खंय कोणाचीच भुरगीं अनाथ जाल्लीं कोणाकूच नाकात बाबणो देवाकूय बी नाका आमी ताची रोसना अनाथ जाल्ली जेजूकूय नाका जालें आपल्या फाटल्यान ही आपली पोरसां शेळ्यो अनाथ जाल्ल्यो सांडलेल्यो देखून जेजून कुर्सार मोत्ता आसतना जुवांक म्हणलें ही तुजी आवय आनी आपल्या आवयक म्हणलें हो तुजो पूत त्या दिसा तावन पावणो आमी मारेक आमची आवय म्हूण मानून घेता
आयज मारेक आमी मान दिता आसतना पुर्वजांनी काळाच्या आदीं ही खबर सांगून दवरलेली ती आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकली. तशी शुभतमान आमी आयकलें कशी भाशेन जेजूच्या जल्माच्या आनी जेजूच्या सोडूनच्या इतिहासान मारिया बावणू सहभागेली जाता. आयज ही परब मनयता आसतना कांय वस्तू आमच्या मनान दवरुया. पयली वस्त म्हणल्यार जायत्यो वस्तुऱ्यो खालाय पडलेल्यो दिसून येतात. जायत्यो वस्तुऱ्यांक लागून जायतें बरेंपण घरांनी येता. जशें अरुंबाक दिश्टी पडलें बूक ऑफ जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान तशी देवचारान एवेक नाळ्ळी. पूण सायबीन माय देवाची खुशी करून सायबीन माय एके भाशेन सोडून घेतली. भावनो मारिया एक असली वस्तुरी हे सगळें देवाक समर्पण करपी. इसको डॉवलस म्हणल्यार इन ग्रीक भाशेन एक चाकोन म्हजें नांव ना म्हाका गांव ना कांय ना हांव सगळींच तुजी. भावणो ही मारिया आमकां कितें सांगता? मारिया आमकां सांगता आमी बी जेजूच्या पावलांनी चलून देवाची खुशी केल्ली देवाक जाय. भावणो आयज देखून मारिया जाय तरेन आमकां आदार दिता. ते म्हणल्यार 13 मे 1917 वर्साक फातिमा गांवान सायबीन दिश्टी पडली. हुस्को कोणा सवें? आपल्या भुरग्यां सवें. मारेचो हुस्को आपल्या भुरग्यां सवें लुसी जासिंता आनी फ्रांसिस्को हांकां दिश्टी पडून मारीन ह्यो हुस्को दाखयलो. पावणो एक बायल आयली आनी सगळीं दुकां घडोयता आयली आनी सांगलेली फादर म्हजे दीस लागीं पावल्यात. आनी कितें जालें बाय म्हणलें. फादर म्हणूंक लागली म्हजो एकटोच पूत भांगाराचो गुळा म्हळ्यार हांवें वाडयलो काजार केलो पूण सोऱ्याक लागलो बायलेन सोडलो आनी आतां असो भोंवता. फादर म्हजे लागीं हांव मेलें जाल्यार हेजें मरण बी कोण कोत्तलो? कांय ना फादर म्हजे लागीं न्हू एक भांगाराचें काकोण आसा. हें भांगाराचें काकोण हांव कोणागेर दवरूंक सोदतां आनी हांव मेलें जाल्यार हांव मेले उपरांत ताचें मातशें मरण कर. हांव म्हज्या पुताक बेश्टो उडयनाकात. हांव म्हज्या पुताक कोणें तर ताचें मरण करात. हांव आवयचो हुस्को कुसव्यान त्या मरणाक लेकून आवयचो हुस्को आपल्या भुरग्यां सवें. बाबूनो मारीचो बी हुस्को आमची सवें जायते फावटी मारीची भक्ती मारीची देवसांव आमकां देवाशी पावयता. अशें सांगतात 6 ऑगस्ट 1945 वर्साक जशें अमेरिकान नागासाकी हिरोशिमा ह्या शारांचेर बॉम्ब घातले आनी शारां आयज लेकून ती सगळी निसंड करून उडयलें. आयज लेकून ह्या शारांनी कितें घडलें तें दिसून येता. थंयसर खंय एक मोठ आसलो एक पाद्री रावताले जेजूत पाद्री रावताले आनी ते खंय त्या हितून मागणें करीत आसताले. वयल्यान बॉम्ब पडले खरें पूण सगळें लासून गोबोर जालो. पूण ह्या जर्मन जेजूत पाद्रीचे घरान खंय कांय जावंक ना. सगळो लोक मेलो. भावणो एक लोक तोटाकून पावला आनी विचारलें कित्याक ह्या घराक कांयच जावंक ना? कित्याक हे पाद्री कांयच जावंक ना? भावणो देव आमकां सांबाळूंक आमकां आपल्या पालवात पोनाक धांपून दवरूंक मारीक वेचून काडटा. म्हणटरी दर दिसाक आमच्या जिवितान देवाचो शिंवया. पयली वोस दर एक फावटी म्हणत रावया तुजी खुशी जावं म्हज्या जिवितान. तुजी मारेन देवाची खुशी केली सदांच तुजी खुशी जावं. दुसरी भावणो देवा उतर काळजान दवरुया. बोगोर देवाची उतर वाचुया. कित्याक मारिया म्हणटा तो सांगीत इतलें आयकात आनी निमणी वोस आयज ती म्हळ्यार मातशें मागणें पोत्तून जिवाळ करुया. घरान तेज करप म्हणल्यार अशें भाग्यवन मनीस सांगतात. घरान फामिलीन सांगाताक तेज करप खंय म्हणल्यार एक खंय मोट्टेल वो एक घोण देवजाच्या तकलेर मारप
आतां न्ही रोजरी धरप आनी तेच करप म्हणल्यार कोणाची मोर्तेल मारप सैतानाच्या तकलेर एक मोर्तेल मारप पावणो देवाच्या पुताची आवय आमची आवय ती आमकां राखता आनी सांबाळटा तिका मान दिता आसतना तिचे भाशेन आमचें जिवीत परमळाचें जावंक हे मिसान भक्तीन वांटो घेवन आमचे खातीर सगळ्या आवयां खातीर आमचे जायते भाव आनी भयणी मारेक मान दिवंक फाटीं सरतात तांचे खातीर हे मिसान वांटो घेवन मागुया. उबी रावया आनी वेळार आनी पावटी देवाचेर आमचो बाबात उच्चार म्हणया. सत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोसरा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यान गुरवी सांबाळलो आंकवार मरियेतान जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयतान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे बोगराचो एकतार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार मारी भशेन देवाची खुशी करूंक आमचे शिराव म्हूण सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान एकाय मागणी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोपेच्या फुडारांनी जेजूचो कोल ओणभो बरोवन ताची पोरम ताचे मुनयारी सेवेंतल्यान दिसून आयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची राजफुडारांनी आपले फावो जाल्ले कार्य मुनिस्कपणाचे सेवे पासत देवाची देणी म्हूण वळखून आपलेपणांतल्यान रीत जावंक आनी सोर भेदभाव उतरून सगळ्या मनशाची निस्वार्थीपणान आनी एकसारपणान सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आयज आमच्या कपेलांत बागयोत आंकवार मारेची आमी परब समोरताना बागयोत आंकवार मारेची देखीन आनी विनोनेन जेजू आमचे मोदें येवकार दिवंक आनी ताचो कोल अनुभव करूंक ताची उर्बिवोद गोवाय आमी जावंक पावूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या जिवितांत संकश्टांत आव्हानांत आनी दुखी कोतीन मोदें जेजू आमचे यात्रेचो विस्वास आनी धीर गोठाय दिवपी सांगाती आनी सोडवणदार म्हूण वळखून सदांकाल पूण भोव करून ह्या मारेकाच्या आकांताच्या ताका आमच्या जिवितांत कुटुंबांत समुदायेंत आनी समाजान येवकार दिवंक आमची काळजां आयती आनी उक्ती कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आयची परब मांडावळ करतेल्या आमच्या आवयांनी सायबीण मांय सदांच
आपल्या जिविताचो नमुनो करूंक आनी ताची देखीन वरवीं आपलो घोराबो चलोवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची पावली आय, आमचेर काकूट कर. बाबणीनो थोडेच वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या आवयं खातीर मागुया. कुडी सुपून गेल्या जाल्यार देवा म्हज्या आवयक सासणेचें सूख दी. हे संवसारान आसा जाल्यार म्हज्या आवयक सगळें मोग दाखोव. म्हज्या आवयक हांव केन्नाच जड जावंक ना. तेच परी म्हज्या आवय म्हाकाय केन्ना जड जावचें ना. ह्या आवय सगळें मोग हुस्को दाखोव. मारी वरवीं देवा हे सगळे वस्तुऱ्यांचे दूख ल्हव कर. जे वस्तुऱ्यांचे बलात्कार, जे वस्तुऱ्यांक वस्त कशी लेखतात त्या मनशांक जी मनां आनी काळजां उजवाडाय. जे वस्तुरी तरेकवार भारान चेपलोले आसात तांचे भार ल्हव कर. आनी कुर्सा मरी तुजी आवय आसली तेच परी जेजूया तांच्या दुखा मऱ्यान तूं राव. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार गण घेवया. स्वीकार कर सौम्या. स्वीकार कर सौम्या हे फूल, जिवनांत माझ्या सुखाचे. धुळेत पडून वेचे पयले कर तूं ते तुझ्या मोगाचे. स्वीकार कर सौम्या हे फूल, जिवनांत माझ्या सुखाचे. धुळेत पडून वेचे पयले कर तूं ते तुझ्या मोगाचे. म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवार मारी कुसव्यान आमचे मनशा सैम घेतल्याच्या पुतान आपले आवयचे आंकवारपणी बाळूंक ना. पूण तें पवित्र केले तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वंदावणी निवारूं आनी दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन बसूया. Oyoshi ami koru favor. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडे आनी सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या वायद्याचो निधी आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका स्थळ्यान आमी तुका वाकणटा. तुका वोन दिता
तुझी कीर्ती पोरगोटा. आपल्याक वारपणाची वोडवीक सांबाळून उबीत आत्म्याची कुर्बीन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणे संवसाराक पावयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशीन देवदूतान स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकंटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मिळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Service Sungani संसार बोला तुझ्या वैभवात. स्वर्गी तुका सजय, स्वर्गी तुका सजय, सर्वस्पराचे नवीन येतात ताकाचोय. स्वर्गी तुका सजय, स्वर्गी तुका सजय. बापा खरंच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दळून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशीन कुश मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासो समोर पोंची. तिसपुरीची वण जातो ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या सिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सुमेज घेयात आनी हातले पिया, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराचे रोगो पातकाची बोगसणे मेळचे पासो तुमची बासोत आनी समेज मनशा पासो ते वारोतोले. हे म्हज्या उगडसा कोरा. Bawartaco good purgo tuya. Sumya Jesu ami hodokata ani ekasite pieta. Dites pati tumai bhavanisu ami tujhe moron purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कुडे रोगोस शेवतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसीस आमच्या बागून बाबा, फिलीप नेरे आमच्या गुवडी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान बडे. पुनः शिवणपणाचो बरवो सुदोर मेल्यान ते आमच्या बाबूंची काकूत कर. तांकां तुजे शेगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे मिसान वांटो घेतल्यांची हिरभाशेन हे मिसान पळयतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. आयची साग तरेकवार भावणां आपलो वाडदीस मनयतले आसात. जायते आवय बाबडे जिवितांत सांडलेले आसा तांचेर आशिर्वाद घाल. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती बागेवन झुजे तिचे पोती बरोबर बागेवन दोरमतान सूर काडे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं. जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूता पवित्र आत्मेचे कोणा सर्वोद्विदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. भयणो आंकवार मारीन देवाक आपलें समर्पण केलें आनी जिविताचे घडामोडींनी देवाक ती विस्वाशी. ती म्हणटा देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना हें तिणें सोत मानलें. आमी बी हें सोत मानूंक आनी आमचें कुटूंब मोगाचे आमचें कुटूंब शांतीचे आमचें कुटूंब एकामेकाक सुस्तले एकामेकाक भुशितले करूंक आशिर्वाद दी म्हूण चिंतून शिकयलें मागणें बाबातान उचार म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुंदराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपणची पयसुवेच्या भावात तुजे दीस घाल. तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिया. तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. सो जेता राजवो चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शिरिये देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. ओ तो जिवो देव मारी उर्वी आमकां फावो जाल्लो. बाबातान ताका शिवतली ती आमी सुखदी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
गायन घेऊया D28, पेज नंबर 62.
모쳐 주라기야 밥을 구실 와서 모자 구리렀던 구시다 도사야 모쳐 주라기야 밥을 구실 와서 모자 구리렀던 구시다 도사야 지수 지위 두지 Jesus जीवित तुझे सभी जीवित आमचे Jesus जीवित तुझे सभी जीवित आमचे Jesus जीवित तुझे सभी जीवित आमचे Mundur waktu jiwa mundur waktu Rumit sudah sayang Kusran jiwa mundur waktu jiwa mundur waktu Rumit sudah sayang Kusran jiwa mundur प्रार्थूया रिदीच्या बापायचे सात चलमल्या बागेन आंकवार मारी आख्या संवसाराचो बोरवसो आनी मनशां सोडूनची फांते म्हूण आमी वळखो होता दिनवाशी आनी संतोष बरी खास आनी तिचे वरवीं मनशां स्वयंमान आयलेल्या तुज्या पुताक हुंड्यार सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारांची तूं क्रिस्ता कोंत्रेकून सोदूं भावातान ताका आपलो सुरुंडार म्हूण मानून घेवं त्याच एकवटान सुद्दां घालच्यो समेस मनशांक फावो करून आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुताची तुजी नावे पुसुया सर्वेस्वर तुमची सवे आसूं तुमचे सभे आसूं सोर्ब्या देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबकार शेवटाक गायन घेवया T21 पेज नंबर 213 T21 Ci ascaritu Sobiaga kadu samalu
Kota